काल सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट दिला तातून रॉयल्टी पेड ओर हाजो ट्रान्सपोर्टेशन अलाव करचें म्हणून जो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिला होच आदेश डिस्कस करपा खातीर CAC आज आमी घेतिल्ली. हातून इश्यू असो जाता की हो बेनिफीट की अलाविंग द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ रॉयल्टी पेड ओर is only for the petitioners काय दुसराय बी who have as yet not approached the Supreme Court. This was the matter with the Cabinet Advisory Committee. आणि कॅबिनेट एडवायझरी कमिटीचें अशें मत आशिल्लें की दुसऱ्यांक फोर्स करचें न्ही आमी सुप्रीम कोर्टान वचपाक, सगळ्यांक हाजो बेनिफीट मेळचो. सगळ्यांक म्हळ्यार कोणाक जे रॉयल्टी पेड ओर विच इज रिमूव्ड आउट ऑफ द जेटी आउट ऑफ द लीजहोल्ड एरिया अशें. सो ट्रान्सपोर्टेशन आयच्यान आमी सुरवात करपाचो आदेश दिला सबसिक्वंट टू द कॅबिनेट एडवायझरी कमिटी. आतां गव्हर्मेंटा कडेन कोणाचो ओर खंयचे जेटीचेर आसा, तो केन्ना काडिल्लो आनी ताची रॉयल्टी फारीक केल्या वो ना, हे सगळे रिपोर्ट्स आमचे कडेन आहा. सो वी आर प्रिपेर्ड एंड वी नो एक्झॅक्टली वॉट ओर इज गोइंग टू बी ट्रान्सपोर्टेड एंड वी आर एबल टू व्हेरीफाय दॅट इट इज रॉयल्टी पेड ओर. सो let this also be clear. So everything is within the legal framework. Legal advice कित्याची तरी म्हाका. Legal advice ताजे थोडे इश्यू असो आहा की रॉयल्टी पेड ओवर आहा बट has not reached the jetty. It is in the stockyard. अशें आहा. So there are a few interpretations of the judgment which are required for, and that is why ताजे legal advice seek केल्ली. स्टॉकयार्ड म्हणजे आउटसाइड द लीज होल्ड आउटसाइड लीज होल्ड आहा, आउटसाइड लीज होल्ड आसा. आनीक हांगा डेट बिकम्स कन्सिडरेशन 15/3. 15/3 पयलीं कितलें गेल्लें आनी 16/3 जर पावला जाल्यार कितें. सो यू नो देर आर स्मॉल थिंग्स वीच नीड टू बी redressed or clarified, which is why that legal opinion from our own lawyer is being sought. एजी कडल्यान. ओके. आनी हरीश साळवे कडल्यान जो अजून येवंक ना. बाय द एंड ऑफ द वीक येवपाक जाय.